संघटना आपल्या आपल्या लेवलचे सक्षम आसा जे कितें शटर डावन करप ना करप तांकां सगळें खबर आसा आपापली सगळ्यांची कळमळ आसा पणजेचे वेपारी जर शटर डावन केले जाल्यार आशिशान सांगल्या म्हणून करचे ना ते आपल्या आपल्या विचारान आपल्या दुकानदार भावाच्या विचारान तेंच्या विचार निर्माण करूनच करतले मडगांवां जर विनोद बाब जर थंय तरी आसतना 7 तारखेक आपूण शटर डावन करतलो म्हणून जाल्यार तेजी जी कितें सेफ्टी आनी तेजे विचार आसा तेंच्या दुकानदाराचे ते कोण करतले आमच्या म्हापशाची सगळी कमिटी हांगा आसा बसलेली तेंच्यांनी जर ठरयलें की ना तरी आमी म्हापसा मार्केट बंद करतले म्हणून जाल्यार हो विचार सगळो संघटीत विचार इंडिव्हिज्युअल विचार जावचो ना एक विचार जो आमी मांडला हांगासर आतां तो पयलीं आमचे रिप्रेझेंटेशन सारकें जावंक जाय आमचे वेपारी संघटना ऑल गोवा आतां एक खंय तरी कमिटी हेड ऑफ कमिटी काडची पडटली आनी ही हेड ऑफ कमिटी आमी कळोवची पडटली थ्रू प्रेस थ्रू प्रॉपर सोर्स टू द चीफ मिनिस्टर ऑफिस की बाबा ही आमची लेजिटिमेट कमिटी आसा आनी आमच्या कडेन उलोवपाक आमकां अपॉइंटमेंट दियात तुमी आमी येता आमकां आमचे सगळे कागाळ आयकून घे आनी सुटावो आमी जाय जाल्यार आपापल्या आमदाराकूय घेवन येतात ऑल गोवा 20-15 वर्सां माय जातली तेन्ना हांव तितून वायस प्रेसिडेंट तेन्ना आमकां कळपाचें बाबा अशें सुद्दां आमी फाटल्यान आमच्या मिटिंगेन वयर काडपाचो आनी तेणें सांगपाचें तुमी कितें करता तें पाणी करता फाटल्यान आपूण आसतलो म्हणून हातूंत ताणें असो स्टेटमेंट दिवप सामको रॉंग जालो कित्याक आमी इतले वर्सां मार्केट चलयता कोणी जाल्यार आवय बापूय आमकां आसा आनी ह्या आवय बापायच्या हो धंदो आमी चलयतात इतले वर्सां म्हापसा आतां 30 वर्सां 35 वर्सां एक भायर सारको लोक येता आनी ताका गोवन करता ताका रायट्स मेळटा गोंयचो आनी आमी 50-60 वर्सां जालीं आमकां दिसता म्हाका दिसता मडगांवचे सगळ्यां ओल्ड मार्केट ताका 70-65 वर्सां जालीं पोर्तुगेज टायमार अशें आशिल्लें हांव कितें म्हणटा 35 वर्सां भायले लोक हांगा येवन रायट्स घेता सायज जाता ते तांकां तुमी रायट दिता आनी गोंयांत इतले वर्सां आमगे बापाय नात्यान पणज्यान दुकान सामान पडलें तें आमकां तुमी भायर मारता आतां गव्हर्मेंटाचें कितें इलेक्शन 5 वर्सां आसता मिनिस्टर जावं आमदार जावं 5 वर्सां येता तुमी तेजेर एक कायदो काडा हे 5 वर्सां दवरपाचें आमचे आतां कसो काडले तुमी 70-75 वर्सांचे आमकां तुमी दाखयता आनी तूं 5 वर्सां 25-30 वर्सां तुमी इलेक्शन परत तुमी निवडून येतात त्याका लागून हे कायदो अचानक जी घटना घडली ताका सगळ्यांक खबर आसा आनी ताका सीएमान एक येतले की ओवर रेस्ट्रिक्शन केला आनी आमकां खबर ना मेमोरेंडम कितें आसा तें आतां कितें तर सगळ्या वाठारांचे लोकांनी आपापली हें सांगलें की आपापली प्रॉब्लेम सांगली ह्या ऑर्डिनन्सा भायर तांच्या खंय जागा दिवंक जाय तांची जी प्रॉब्लेम आसा प्रत्येकाची एक 10 प्रॉब्लेम जाल्यार 2 प्रॉब्लेमां तांच्या थंय त्या हितून मेमोरेंडमात जागो दिवंक जाय कित्याक फाल्यां एकठांय जाता जाल्यार आमी तांचे आतां म्हणजे हाच्या बरोबर ऑर्डिनन्स क्लियर करच्या बरोबरच 2 मुद्दे सगळ्या पालिकाचे जे फेस करता पळय सांगे पणजी म्हापसा हांकां त्या मेमोरेंडमात जागो दिवंक जाय जाल्यार आमची एक जीव उरतली फाल्यां मला अशें आसा की तुमी ऑर्डिनन्स स्लॅब केलो आमचे थोडे मुद्दे आसा ते वाडीक वयले त्या मेमोरेंडमात आमी प्रत्येकाचे 2-3 मुद्दे थंय मेमोरेंडम मांडूंक जाय व्यापारी संघटना जी आसा ताचो नायक कार्यक्रम प्रेसिडेंट म्हणटा ती आमच्या हिसपान संस्था गव्हर्मेंट जाल्ली आसा आनी कांय वर्सां इलेक्शन जाता कांय वर्सां मिनिट्स जाता इलेक्शन आनी आमचे पण हांगासर तेजो वायस मिटींग आसा तो स्वता सांगता की आपल्याकूच खबर केन्ना मिटींग जाली सो ह्या बेसिसचेर म्हाका जेन्ना दिसता की हे काल जे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा ताका व्हॅलिडिटी कांयच ना आमची मान्यताय ना आनी ताका ऑथोरायझेशनूय ना तेजो रिप्रेझेंटेशन करून सीएमाक उलोवपाक आमचे कडेन आमी एक डिसिजन घेतलेलें आयतारा दिसा म्हापसा आमी जमा घेतली की आमी डिसिजन घेतलेलें ऑल गोवा बंद करया मार्केट बंद करया ते कडेन फाटीं घेतले आपल्या स्वताचे डिसिजन सो हेजे बद्दल आमची मिटींग आतां चालू करता आनी एका नंबर आमच्या पेन्शन म्युनिसिपल मार्केट टेनंट असोसिएशन हाका चड घेवपाक म्हणटा आमकां फेमस सगळे सवलती आसा